मळा भावा भयणीनो, हालीं म्हाका एक रुचीक काणी मेळ्ळी आनी तिचो शेवट निमाणे मुद्दे जावन आसले देवाचे चाली प्रमाणे प्रत्येक मनशाक अद्भुत आनी अजापाचे हेतू आसा. आनी ते काणयेचें नांव देवाचो गुलाबाचो कळो. देवाचो गुलाबाचो कळो. एक तरुण पादवीकार एक जाणट्या पादवीकारा बरोबर पासय मारतालो आनी त्या तरुण पादवीकारान ते जाणट्या पादवीकाराक आपल्या जिवा खातीर आपली अपोस्टोलेट मिनिस्ट्री बरे भाशेन करच्याक ताजे कडेन एडवायस घेतलो, सल्लो मागलो. तर अशें ते चलता आसतना एका गुलाबाच्या झाडाशी पावले आनी थंय ते जाणट्या पादवीकारान एक गुलाबाचो कळो काडून त्या तरणाट्याच्या हातान दिलो आनी ताका म्हणलें त्यो पाकळ्यो उद्ध्वस्त करनासतना, पाकळ्यो तोडनासतना तो कळो उगड, फूल कर. आनी तो चिंतूंक पडलो, हे आनी कितें, हे कळो उगडपाचे आनी म्हज्या जिविताची, म्हजे मिनिस्ट्री आनी म्हज्या प्रॉब्लेमाचेर कसलो संबंद. तरी आसतना त्या जाणट्या पाद्रीक तो रेस्पेद दितालो, देखून ताणें सांगले प्रमाणे तो कळो उगडूंक प्रयत्न केलो, पूण पाकळ्यो तोड नासतना उगडपाक शक्य ना. आनी हें कशें जातलें. तो जाणटो पाद्री ताका शांतपणे पळयतालो. ताका कळोन आयलें त्या तरणाट्या पाद्रीक तो कळो पाकळ्यो तोड नासतना उगडूंक जावंक ना, जावचेंय ना. मागीर तो जाणटो पाद्री ताका एक कविता सांगता. तो एक बारीक ल्हान गुलाबाचो कळो, फूल देवाच्या चिंतनाचो, पूण म्हज्यान त्यो पाकळ्यो उगडूंक जायना. ह्या म्हज्या विद्रूप हातांनी तो सेगरेत त्यो फुलां उगडपाचो म्हज्या असल्याक खबर ना. देव तूं फुलां सोंपेपणी उगडटा, पूण म्हज्या हातांनी तीं मरतात. म्हज्यान तरी एक वो फुलांचो कळो उगडूंक जायना, जी येवजण देवाच्या कल्पनाची. तर म्हज्यान म्हजें शाणेपण वापरून, अक्कल वापरून म्हजे जिविताचे हेतू कसो उगडूंक जाता. सो हांव देवाचेर विस्वास दवरतलो. म्हजे प्रत्येक मोमेंट, म्हजे प्रत्येक जिविताच्या वेळार हांव देवाक म्हज्या जिविताची वाटेक मार्गदर्शन दिवंक देवाक पळयतलो. आनी जी वाट म्हजे फुडें आसा, जी वाट म्हज्या फुडें देवान दवरल्या, ती देवाकूच खबर आसा. आनी हांव देवाचेर विस्वास दवरतलो. जशें ताणें तें फूल उगडलें, तीच भाशेन म्हजें जिविताक तो उगडें जावंक आदार दितलो. तर ह्या कविताचो अर्थ, ह्या कविताचो धडो ह्या तोरण्या पाद्रीक सोजमलो. आनी तो तें कितें,
देवाक आपलें जिवीत उगडें करूं दी आनी सगळें म्हजें जिवीत हांव देवाच्या हातान सोडटां. आनी हें अशेंच घडलें जुआंव बावतिस्ताच्या जिवितान. जुआंव बावतिस्ताच्या जल्मान पयले सुवातेर ताची आवय बापूय झेकारियास आनी एलिझाबेथ ही जाणटी पिरायेर आसलीं. तांकां भुरगें जावपाचें सैमीकपणी शक्य ना. फक्त देवानूच, देवाच्या हातानूच ते शक्य करूंक जाता. आनी देवान कांयच करूंक जायना अशें ना. आनी देव ताचे बायलेक एलिझाबेथाक एक भुरगो दिता आनी सायबीण मांयक सांगता, तुजें प्रीन, तुजें कजन एलिझाबेथ जाणटे पिरायेर ताका एक भुरगो जाला, ती 6 म्हयन्याची आसा. देवान कांयच करूंक जायना अशें ना. शुभ वर्तमान आमी आयकलां. लूक आमकां सांगता झेकारियास हो एक देवळान पाद्री आसलो, देवाची सेवा करतालो आनी देवान ताका वेंचून काडलो त्या दिसांनी देवळान ताची सेवा करूंक. आनी थंय ताका देवळांत आसतना गाब्रिएलांच बोडवो खबर दिता, भियो नाका झेकारिया, तुजे बायलेक एक भुरगो जातलो आनी तूं ताका जुआंव म्हूण नांव दितलो. जुआंव म्हणजे देवाची दया, गॉड्स मर्सी. आनी देव तुका खुशाल भरीत, आनंद भरीत करतलो. हे झेकारिया ताचेर भावार्थ दवरूंक कठीण जालें. जाणटी पिरायेर बायलेक भुरगो कसो जातलो आनी ते आंज बोडव्याची ताणें मानूंक ना. आनी देखून आंज बोडव्याचेर ताणें भावार्थ दवरूंक ना. देखून आंज बोडव्यान सांगलें तूं मोनो जातलो. आनी ताच्या जल्माच्या उपरांत, ताका नांव दिले उपरांत तूं उलोवंक शकतलो. आनी तशेंच घडलें. आनी तो भुरगो जाल्या उपरांत सगळीं शेजाऱ्यांक सगळ्या गांवांक खबर जाली आनी देवाची मिलाग्रीक ती सगळीं अजाप जालीं. आनी हो भुरगो कोण जातलो, कसो उतरतलो. देवान आमकां प्रत्येक जाणाक आमी देवाची देणी आनी देवान हो सगळो संवसार आमच्या खातीर रचला. फुलां, झाडां, उदक, दोंगर. आनी देवान आमकां ह्या संवसारांत ताचे येवजणे प्रमाणे जिवंक कितें मिसांव दिलां. आमच्या जिविताचो हेतू आमकां आसा आनी हें सगळें दायज आमचें. तर आमी देवाचें जाल्यार देवाच्या हातांत आमचो जीव सोडून ह्या संवसारांत सर्गींचें राज अनुभवया.